Santo Sangka Asmoka Sumya Mandiran Jarikana Balidan Betong Kailya Upkara Karga Deta Nitaram Kakarmun Parata Nitaram Kakarmun Parata Patki Somya Ami Ayam Tuce Sărși Cacutam Ce Tăiem Tundacă Favolei Monogami Somya Tuci Burni Bokshi Tu Amci Patki Cini Urto Sumto Somka Asmokta Somya Mandira Tyaritana Balidan Betong Kailya Upkara Karga Deta Nitaram Kakarmun Parata Nitaram Kakarmun Parata बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्तते मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आज पवित्र सभा सामातेव अपोस्तल आणि इव्हांजेलिस्ट हाची परब आचरता आनी आयची लितुर्जी आम सर्वांक देव विभिन्न आनी वेगवेगळ्या देनांचो वांटो आमकां फावो केला म्हणून कळयता जशे सुंकगार मातेवाक अपोस्तल आनी इव्हांजेलिस्ट जावंक आपोवणे मेळ्ळे तशेंच आमकांय देवाच्या सडवणेच्या मिसावा उपरांत ताच्याच दिसांनी ताणेंच नेमलेल्या वेळांनी तो आमकां आपयतलो म्हणून कळयता तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूचो ताळो आयकल्लो मातेव कशें उठलो आनी ताचो पाटलाव केलो तशेंच आमी जेजूचो ताळो आयकूंक जाय असली कृपा आनी आदार ह्या वेळार मागून घेवया. हे मिसाचें बलिदान फावो ते परेन भेटोवचे खातीर आमी आदरलेलीं सर पदकां वळखून घेवया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागून सांगात आमी मागया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळें हांव सारून सांगता मनांची दोन मनान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. होमचो अपराध होमचो पोड अपराध ह्या सत गोंयांत सदांच आमकां मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वीस करात ह्या वेळाची विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो.
भावापासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे संसाराचे पाप काढताय आमची काकूक तू बापाच्या उच्चात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सुंक वसूलदार मातेवाक जेजूचो दमदूत जावंक उडे काकुलतीन तुवें विंचून काडलोय आपलें जिवीत बदलून सगळ्या काळजांत ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान लेखणेन आनी रक्तान आपल्या गुरूचें शुभ वर्तमान ताणें परगट केलें त्याच उर्बेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी भोव करून आमचे जिणयेच्या नव्या सालीन ती परगटोवंक भाग्यवन मातेवाचे विनवणेन आमकां करपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक साम पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो सोम्या खातीर बंदीबंद जावन नसलेलो हांव तुमचे लागीं हे पोरे प्रार्थिता तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाचे चडूने तुमी मोगान सुदारसून व्हरा पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेकांतय समाधानान जियोवन ओ एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवो असो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूड जाल्यात तुमकां सुमेस्तांक आसा एकच सोमी एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान एकच देव तो एकलोच सुमेस्तांचो बाप सकटा प्रास तो वर्तो तो सर्व मुखांत वावुरता आनी सोमेस्ततेय जियेता तरी पूण आमच्या मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्यांचो वांटो लाभला ताणें लोकांक देणी दिली थोड्यांक दमदूत जावचे थोड्यांक प्रवादी जावचे थोड्यांक सुवर्तेगार जावचे थोड्यांक सभांचे गवळी आनी शिक्षक जावचे देणे देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मान्यरपण दिवचो ताजो शेवट अशें देवाच्या पुताते भावार्थ दवरलेले वरवीं आनी ताची गोंड जाणवाय जोडलेले वरवीं आमी क्रिस्तातेय शेवटी एकवटाव एकवटून जाणटी जाता जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे बर्तेक पावता देवाचे उतार हे देवाचे उडुपकार तांचो ताळो प्रितुमेर शिकांशे गचता तांचो ताळो प्रितमेर शिकांशे गसता अंतळ देवाची महिमा वर्णिता मळप ताच्या हातांचो वावर परगडता एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजल सांगीत आसा एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा तांचो ताळो प्रितमेर शिकांशे गसता
शब्द ना उतर ना तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक गाजता तांचो संदेश संवसाराच्या सिमापर्यंत पावता तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक गाजता. तुका देवा वाकणटाव तूं सर्वेस्पर म्हूण ओळखताव दोमदुतांचो महिमेवन जमो तुका उल्लासता सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. मुखार चलत वेता जेजून सुंका गाट्यार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सवें पंक्तीर बसले. हे परिचयवानी पळयले आनी ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्याक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. देवाचे उतर हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जशें हेच्या मिसाच्या त्या प्रस्तावनांत आमी आयकलें, आज पवित्र सभा आनी आमी सर्व मातेव धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार हाचे फेस्त आमी संभ्रमता. आनी प्रस्तावनांत उल्लेख केल्या प्रमाणे आज आयची सुवार्ता प्रत्येक रितीन देवाच्या आपोवण्या वयर देवाच्या विंसवण्या वयर नदर घालता. आनी आयच्या दोनी वचपांनी आमकां देव आपोवणे वा देवाचे आपोवणे हाचे वयर उल्लेख केल्लो आमकां आयकूंक मेळटा. सांत पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रां मुखांतर आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आमची जिणी देवान आमकां फावो केल्ल्या त्या आपोवण्या प्रमाणे आमी फावो जाल्ली, देवाच्या आपोवण्याक फावो जाल्ली वा सरी जाल्ले तसली जावंक जाय म्हणून सांत पावल आमकां एक आपोवणें दिता. तर आयच्या सुवार्तेंत मातेवाचेंच आपोवणें आमी पळयता. जेजून ताका आपयलो. मातेव ह्या शब्दाचो अर्थ देवाचें देणें. मातेव म्हणल्या शब्दाचो अर्थ देवाचें देणें. पूण मातेवाची जिणी आमी पळयली तर ताच्या आपोवण्याक वा ताका दिल्ल्या त्या मिसावाक विरोध जावन आसल्या परी आमकां दिसून येता. कित्याक लोकांच्या नदरेर वा जुदेव समाजाच्या नदरे प्रमाणे तो एक पातकी जावन आसलो, एकलो सुंकागार जावन आसलो. एकलो सुंकागार रोम शहरा खातीर वा रोम चक्रवर्ती खातीर
वावर करचो जालो आनी रोमागार जुदेवाचे दुस्मान कित्याक रोमागारांनी जुदेव वा सगळे इस्रायल परजेक तांणी तांच्या तब्यान आसले रोमाच्या तब्यान ती आसली अशें आसतना जो कोण रोम चक्रवर्ती खातीर वावर करता तो पातकी तो जुदेव समुदाय विरोध जावन आसा तितलेंच न्ही आसता एक सुंकागार कितें तिरवो रोम चक्रवर्तीन थिरायला ताजे की वर्त्या मापान ते घेतले आपणाच्याच फायद्या खातीर आनी ह्या खातीर सर्व सुंकागार पातकी म्हणून लेखतले एका कुशीन सर जुदेव समुदाय ह्या सुंकागारांक आनी प्रत्येक रितीन मातेवाक पातकी म्हणून लेखता आसतना जेजूची नदर वेगळीच जावन आसली जेजूची नदर मातेव कितें करन आसा वा येदोळसर कितें करन आसलो तांचे विशांत वा तांचे वयर नातल्ली बगार ह्या फुडें मातेव कितें जावंक शकतलो मातेवा मुखांतर मातेवाचें खरें आपोवणें खंयचें कसलें आनी त्या आपोवणे प्रमाणे तो कसो जिवंक शकतलो तांचे वयर देवाची नदर आसली जेजूची नदर आसली मातेव एक वर्तो सुवार्थेगार क्रिस्ताक खरो साक्ष दिवंक शकतलो म्हणून जेजून त्या नदरेंत पळयलें देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो जुदेव समुदायाची नदर आनी जेजूची नदर वा जेजूची दिश्ट वेगळीच जावन आसली आनी ह्याच पासत जेजून ताका पळयले उपरांत जेजू ताका ताच्या जिवितांत भागीदार जावंक आपोवणें दिता फकत पळयलें मात्र न्ही आपोवणें दिलें आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो मातेवाचें जिवीत आमकां सर्वांक एक देख जावन आसा कित्याक पयल्या सुवातेर जेन्ना जेजून ताका आपयलें त्याच वेळार मातेवान समजून घेतलें की आपूण जें कितें करना आसा तें देवाक मानचे परिना वा देवान ताका दिल्ल्या आपोवण्याक सरी जावन ना देखून आपणाचो खरो जागो खंयसर वा आपणाचें खरें आपोवणें कितें म्हणलें तें मातेव समजून घेता आनी जेन्ना सोम्यान ताका आपयलें दक्षिणांस ताजें म्हणलें कितें आसा तें सगळें ताणें सांडलें येदोळ पर्यंत स्वार्थान भरलोलो तो मातेव आज निस्वार्थी जाता आपणाचें म्हणलें कितें आसा तें सगळें तो सांडटा येदोळ म्हणसर तो सगळें रावन आसलो पूण जेजूक ताणें आयकल्या उपरांत वा जेजूचो ताळो ताणें पाळो दिल्ल्या उपरांत आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें तो सांडटा ताच्या जिवितांत त्या जेजूच्या एका दिश्टे मुखांतर आनी जेजूच्या एका उल्या मुखांतर ताजें सगळें जिवीतच परिवर्तीत जाता मोगाच्या भावा भयणींनो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत परिवर्तन गरज आसा आमी समेस्तांक देवाच्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जिवंक एक उल्लेख केला वा उलो दिला जाल्यार आज आमी आमचें जिवीत कशें आसा म्हणलें पारखून पळोवचें भोव गरजेचें जावन आसा देवाच्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी आमची जावन आसा गी तरी हें पारखुवचें कशें आयच्याच पयल्या वाचपांत सांत पावलो 6 हातेरां वा 6 शिगूण आमच्या मुखार दवरता आनी जर हे शिगूण आमच्या जिवितांत आसात तर खंडी जावन आमी सांगीत की आमचें जिवीत देवाच्या आपोवण्याक सरी जाल्लें जिवीत जावन आसा म्हणून तर खंयचे हे शिगूण पयले सुवातेर ल्हानविकाय त्या उपरांत बोळेपण सस्निकाय एकामेका थंय सोडून आसा जाल्यार तें सुदारसून वचचें तें एक शेगूण पांचवें एकवट आनी निमाणें समाधान आज आमच्या जिवितांत हे शेगूण आसात की आमी ल्हानविकायेन जियेता गी बोळेपणान जियेता गी एकामेकाचें बरेंपण आशेता गी एकवट हाडूंक समाधान हाडूंक आमी सोदता गी एकामेकाचें उणेपण सुदारसून व्हरूंक आमी सोदता गी हें आज आमी चिंतून पळोवचें भोव गरजेचें जावन आसा जर तर आमच्या जिवितांत हे शिगूण नात तर आज
हेचे गुण आमच्या जिवितान रुता करूंक एक दृढ निर्धार घेवया. मातेवाचा बदलावणा वरवीं मातेवातांनी जाल्ल्या त्या ट्रान्सफॉर्मेशना वरवीं बदलावणा वरवीं फकत ताका मात्र बरेंपण लाभुल्लें न्हय, बगार ताच्या सांगात्यांकी हेर पातक्यांकी जेजू सांगाता जेवणार बसचें, जेजूचो सांगातपण भोगचें एक भाग फावो जालें. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या थंय जावच्या सुदारणा वरवीं आमच्या थंय जावच्या बरेपणा वरवीं फकत आमकां फायदो न्हय, बगार आमच्या संगी आसलेल्या सर्वांक तातूंत फायदो जोडूंक जाता. जर आमी क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जाल्या, ताचो खरो पाटलाव केलो, तर आमी हेरांकी जेजूची वळख दिवंक आनी हेरांकी जेजूक लागीं हाडूंक शकतल्या. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, मातेवाच्या घरा जेवणाक हजार जालो तसोच आमी ह्या वेदेचेर आतां हजार जातलो. ताचेंच मास रगत आमकां तो वांटून ताच्या जेवणान तो आमकां बसोवंक अत्रेकता. तर जे बदलावण मातेवा थंय जालें, तसलेंच बदलावण आमचे थंय जावं म्हणून आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमेन. Sumya Kaniko Mogar tuja burgyacho Din washikar sandimcho Sautyo tuja mogacho Undo govaso beteta mapa Wanda kaso arpitam tuka Gurto mogaso ekvotaso Bapa Krista kodragati tu amka Kange somya kaniko Mokal tuja burgyacho Din washikar zandimcho म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात मोडणे आमच्या भोव मोगाळ बापा, भगवंत मातेवान आपलें जिवीत आनी सगळें आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेंत करसिले. तसलेंच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभ वर्तमान परगडचे खातीर उपयोग करूंक आमी अत्रेकता. ह्या मनान आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानांत तुका ओपून दिता. आमचें समर्पण मानून घे क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींचे शिकवण सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां संगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तू सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय.
संगीतुका जय 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 संगीतुका जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताता जय संगीतुका जय 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 संगीतुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वरवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सम्या जेसू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगडता, तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेकता, तुझ्या येण्याका आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना तान तीर घेवन मागुया. आमच्या बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या आमकां तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळये पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदाराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाचय. कित्याक तुजी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येते आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. माया मोगा सगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोणे लभलेली आमी सर्वां सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या पितरांच्या पापां पळोवना पूण जेवणास म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझ्या अंगणात सारसो हजारो हेर दिसा प्रास मोडतो. निर्भागी नष्ट्या संगीरांसो संतोष मुसो तुझ्या घरा गावसो. मुसो आत्मो अत्रेकता तुका मेळोंक लालेता. ही मुझी मुझे काळी तुका बोगू आशेता. मुसो आत्मो अत्रेकता तुका मेळोंक लालेता. ही मुझी मुझे काळी तुका बोगू आशेता. जी कोण देवाक सोदून वेता सियोनाक ताका देखूंक पावता. प्रमाणीकपणाची कोण चलता ताची काकूळ दयाळाय सोडता. मुसो आत्मो अत्रेकता तुका मेळोंक लालेता. ही मुझी मुझे काळी तुका बोगू आशेता. मुसो आत्मो अत्रेकता तुका मेळोंक लालेता. ही मुझी मुझे काळी तुका बोगू आशेता. प्रार्थुया.
सर्गींच्या बापा भाग्यवान मार्देवान संतोष बरेत काळसान सोडवणदाराक आपल्या घरात जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्या मनशांक न्ही बगार पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान नवी गटाय सोडून काळजाचे व्हडे उर्बेन आनी संतोषान शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक फावो. हे आमी मागताव आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. बसून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुका. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुझी सरसाय हांव मागता. तूंच म्हजो तिरादार, तूंच म्हजो सांबाळणार. तूंच म्हजो तिरादार, तूंच म्हजो सांबाळणार. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुझी सरसाय हांव मागता. मोगाळ पुत्रा सोवय आमकां बरे आशिर्वाद दी आमकां. भगीन फिसाचे कवेन रक्तामचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र नावी. आमेन.